सगळ्यांक नमस्कार. आज आमगेल गांव मंजेश्वरा श्रीमद अनंतेश्वर देवस्थानां भितरी आश्वीज आनी कार्तिकांत कडसून एक म्हयनो भर एक विशेष जेवण अशें मिरया जेवण आसा. ताजे बगे थोडे माहिती आज आमी पळोवया. हे मिरया जेवणाचे बगी आमकां थोडे विशेष माहिती दिताची आमगेल गांवचे आचार्य जावन आशिल्ले वेदमूर्ती श्री पुरुषोत्तम आचार्यांनी. नमस्कार. मंजेश्वरा भितरी चातुर्मासाचे व्रत आचरणे भितरी कडे व्रतची एकदळ व्रत आचरण मंजेश्वरा भितरी प्राक लागायतुल्यान चोलनयेल पद्धती हे सगळे एक मासा भितरी म्हळ्यार आश्वीज शुद्ध दसमतुल्यान कार्तिक शुद्ध दशमी पर्यंत चलती तसले एक मासा भितरी देवान अगरसडीक निवेद्याक देवाक मिऱ्या रंदयेचे आचरण आज थंय चोलना येयल आसा. हे मिऱ्या रंदय कसा खातीर म्हळ्यार प्राक लागायतुल्यान एक दळ व्रत आचरण करता म्हळ्यार उद्देशान करताना हे मंजेश्वरा भितर चोलना येयल पद्धती. हंतू भितर हे रंदयंतू बटाटो बंगपाण केणे तशीची पूर्वांतू शेखरण करून दवरलो तसं धर्मग्रहारां भितरी कोळंबे घालायला आंबोजी आहेत कोणस आहेत हाची फुराची रांदप त्या दिवसाचेर कोण घेवन एक मास करून घेवन तो देवा निवेदी करतात. तशीची देवाक पक्षी जागर पुजेचे पर्वकालाचेर किंवा प्रातकालारी सुक्की लाई तशीची इकर गंटे चलत जाल्यार अभिषेका आरतीचे समयाचेर किंवा देवाक एक नारळाची सोय तशीच किंवा ताका आणलें तशी ताका लाय घालून चूर्ण करून घेवन वांटूचे पूर्व तुल्यान आयल तसल पद्धती. हे सगळेची व्रत आचरण मंजेश्वरा भितरी एक मास कंप्लीट चलचे हे मंजेश्वरा मात्र म्हणून हांव लेखता. हे पुरतुल्यान मालगड तुल्यान कोरोना येयल पद्धती ही कसं खातीर आसा कच्ची खातीर आसा म्हणून विशय गोतना कारण चातुर्मास म्हळ्यार 4 व्रत आचरण करता म्हणून आसा जाल्यार आमगेल मंजेश्वर देवळांतू एक मात व्रत आचरण कोरोना येयलें. हे व्रत आचरणांतू सगळेची हे एक मासा भितर कोण मिऱ्या रंदयेचे प्रसाद सेवन करता तांगे सर्व अंगाचे रोग रुजीन नाश जाता म्हणून हांव सांगिल्लें आयकलेलें आसा. मालगड्यान सांगिल्लें आयकलें आसा. तशीची सुमार आमगेल मालगड भटमामान हें सांगिल्लें आसा. तशी हें व्रत आचरण हें कोरोना येयलें आसा. हें चातुर्मासाचे हें पर्वकालाचेर किंवा तुमी सर्व जणान हें आशुज चलता जाल्यार सगळेच एक मासा भितर खंयचे एक दिवस मंजेश्वरा येवन घेवन एकादशी सोडून खंयचे एक दिवस येवन घेवन तें मिऱ्या रंदयेचे प्रसाद सेवन करता म्हणून निमून घेता. नमस्कार. हे मिरया जेवणांत भितरी कसकस पुरो आयटम आसा म्हणून हे रुची कोरून आमकां कोरून दिवचे विनोद प्रभू मामू तांगेल तोंडा दुखून आयकुया. म्हजें नांव विनोद प्रभू. हांव हांगाचें रांदप कोरून आसा. हांगा ह्या बनतात म्हण कशें म्हळ्यार कार्तिक मासाचे तुमकां विशेश कसं म्हळ्यार हांव एक रांदपाचें एक 2 माहिती सांगता. हांगा तर लोणच्या बदलाक कोणब्या आंब्या चटणी आनी सालाचे उपकरी मागीर आल्या चटणी मागीर एक सोर्नू बटाटो मागीर केणे घालून गशी ते ताका इलची करी म्हणटा. इलची करी म्हळ्यार ते मिरी मात घालून ताका इलची करी मागीर जीर मिऱ्या कडी मागीर गोडशा बदलाक आप्पो आनी रंदयेचे फण्ण घालून ना. मागीर एक विशेश म्हळ्यार आप्प्याक 2 मिरी घालतात ते हांगा एक विशेश मिरी घालून एक टेस्ट ते आप्पो. चटणी जे कोळंबे आंबो आमी सुरेख 6 म्हयने फुडेंची मिठा घालून दवरताची ते तशीची साल तशीची 6 म्हयने फुडेंचे घालचे ते खंय दुखून हाडचे न्ही. आमगेले देवस्थानाचे रुखाक जालेले पुरो आमी हाडून ते 6 म्हयने फुडेंची मिठा घालून दवरता. तशें जावन ते वर्स कशें जावं की तशी करून चलासन वताची. हे रांदप हाजे बगे पूर माहिती आमकां विनोद प्रभू मामान दिले. तशीच हांव तांगे लागीं हे पुरो कशें करचें म्हूण हाजे बगे विवर जावन आशिल्ली रेसिपी पुरो घेतल्या. ते हांव एककाची कोरनू शूट कोरनू ताजे विडियोज पुरो हांगा घालता.
हे कार्तिक मासाचे व्रता बग्गे विशेष जावन आशिल्ले थोडे माहिती आमकां आमगेले देवस्थानाचे वेदमूर्ती श्री बद्रीनाथ भट हांनी सांगताची. आजी प्रथम जावन घेवन आमगेले मंजेश्वरांतू कार्तिक मासा विशयांतू एक अंग कशी चलता अंगाय संप्रदाय कसलो म्हणले एक विचार दोन उत्तरां आमी मंजेश्वर देवस्थाना भटमाम जावन आमी सांगताची. प्रथम जावन कसं म्हणारी कार्तिक मासांतू कार्तिक दामोदराक एक विशेष जावन आशिल्ले स्थान जावन आशिल्ले म्हयनो ह्या म्हयन्या सगळे म्हयन्याक कार्तिक दामोदरा विशेष जावन आराधन जेवता आसले एक म्हयनो ताजे उद्देशान घेवन म्हळ्यार सगळेच ह्या म्हयन्या भितर कार्तिक दामोदर हे भूमंडला आचरेन घेवन सगळे सेवा काण घेवचे तसले एक म्हयनो म्हणटाची. ताजे कितें जावन घेवन व्रताचरण म्हणटाची. कार्तिक मासा भितर कितले की जन व्रत धरचे आसा तशें व्रताचरण एक विशेष जावन कसं पुराय कोरका कशी चोलका म्हळ्यार एक चिंतन हांगा मंजेश्वरा भितर प्रथम जावन घेवन दशमी विजयदशमी दिसू ब्राह्मी मुहूर्तारी पश्चिम जागर पूजा म्हणून जाता. पश्चिम जागर म्हळ्यार पक्षी जागर पक्षी उठाचे पक्षी पुडेची हांगा देवाक कुशक काला पूजा जेवची. तसले ते एक पूजन जावन घेवन मस्त भजक वरून देवन घेवन सकाळी त्या पश्चिम जागर पुजेक येवन भागी जाताची. तदनंतर 1 गंटाक हांगा केन्नाय लाड्डू नैवेद्य आसा. त्या लाड्डू नैवेद्याक तीळ घालचो जाल्यार तीळ द्विदळ धान्य दखून त्या हांगा त्या म्हयन्या भितर मात्र लाई नैवेद्य करचें. तदनंतर दनपारा एक भोजनाक हांगा दिननित्य अन्नदान सेवा आसा. तशी कार्तिक मासा भितर अन्नदान सेवे भितर बाकी कडेन जेव तशी सारू दळीत असल कसले तराचे एक धान्या संबंध पावील कसले तराचे एक विशय हांगा जेवणारी ना. आनी हांगा कसले म्हळ्यार विचार येतना द्विदळ धान्य निषेध जावन आसा. तशीच हांगा मिरयारांदे एक विशेष जावन आशिल्लें एक स्थान आसा. आनी कंदमुलां आदी म्हणटाची म्हळ्यार बटाटो सुवर्ण असले कंदमुलां आदी घालून घेवन ताजे एक रांदे करचे पाक म्हणटाची. तशी ताका मिरया कडी तशीच ताका सांगिल्लें तसलें तें आप्प नैवेद्य हांगा गोडशें म्हूण ना आप्प नैवेद्य करचो असले एक नमने संप्रदाय चलचे तसले एक म्हयन्याक कार्तिक मास म्हणटाची. तसले ते कार्तिक मासा भितर मंजेश्वरांत मात्र हें विशेष जावन मिरयारंदईचें जेवण म्हळ्यार अशी सक्कट बजे करून नेवची म्हूण जाल्यार मिरयारंदई जेवण कोरका म्हळ्यार एक इच्छस म्हूण जाल्यार हें कार्तिक मासा भितर उत्तान द्वादश ताईं कार्तिक मास चलता. उत्तान द्वादशी म्हळ्यार एकादशी फुडें दशमी ताईं मात्र हें मिरयारंदे आसूचें. कितें म्हळ्यार कार्तिक एकादशी हांगा एक्के भजन म्हूण हांगा चलता जागरण. तशी जी द्वादशी दिसू ब्राह्मी मुहूर्तारी सकाळी 7 वरेक देखून 8 वरे भितर मध्याना पूजा जावन घेवन देवाक हांगा त्या दीस सुर्नळी जावन घेवन दळीतोय अशीच नाना नमन्याचे आमगेले दिननित्य जेवता तसले ते एक सारू तशी गशी असले एक संप्रदाय जेवणा पास प्रारंभ जाता. असले ते एक संप्रदाय चलता तसले एक सगळो म्हयनो कार्तिक मासू. तशी तुमी खंयची भजे करून खंय आसल्यार येवका म्हूण तरी जाल्यार हांगा येवन घेवन दनपाराचे 12 गंटा येवन 12:30 आरती जावन घेवन देवाला एक प्रसाद घेवता तसले एक भाग्य आनी कार्तिक दामोदराल पूर्ण अनुग्रह आनी एक व्रताचरणेक एक तुमी सहभागित्व केलें तसलें एक व्हड एक पुण्य तुमकां मेळटा म्हळ्यार एक विचारात 2 उत्तरां आमी सांगून हें समाप्ती करताची. हे कार्तिक महिन्याचे व्रता बग्गे तशी जेवणा बग्गे आमकां मस्त माहिती पुराय कळ्ळें. तुम्ही पूर जनांनी हे म्हयन्यांतू एक पंतपुणी हे देवस्थानांत येवन देवा पांय पडून ह्यो प्रसाद स्वीकार करून वचूका. तशीच तुमगेल गांवांत अशी कार्तिक म्हयन्यांतू असल कसले विशेष जावन आशिल्ले आचरण आसवय म्हूण जाल्यार कमेंट सेक्शना भितर कमेंट करका. हो व्हिडिओ तुमकां इश्ट जाला वय म्हूण जाल्यार लायक शेअर कमेंट कराची आनी म्हगेल चॅनल सबस्क्राईब कराची आनी बेल आयकॉन पयल्यार न व्हिडिओजाचे नोटिफिकेशन्स तुमकां येता. थँक्यू.